नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. स्वप्नां सगळींच पळयतात, पण असे खूप कमी लोक असतात जी आपली स्वप्नां पुराय करतात. आणि ह्याच पैकी आसा आमचे आयचे सोयरे सुविना बानावलेकर मांजरेकर, जे वास्को हांगा रावता. नारी फॅशन हाऊस ह्या बुटिकाचे ते ओनर. ताका मेळुया आणि जाणून घेवया की ताचो हो प्रवास कसो आशिल्लो. हे यश मेळपाक ताका कितले सोपे आशिल्ले की कितले कठीण हे जाणून घेवया. मेळुया आमच्या आयच्या सोयऱ्याक. सुविना बानावलेकर मांजरेकर हाणें MBA केला. शिक्षणात सदांच टॉपर आसून लेगीत ताका सदांच वेवसाय करपाची आवड आशिल्ली. हेच आपले स्वप्न पुराय ताणें करपाक वास्को नारी द फॅशन हाऊस हो बुटीक सुरू केलो. आज आपल्या ह्या वेवसायान वरवीं ते लोकांक नवीन फॅशन ट्रेंड्स दिता, पूण ताच्या बरोबर समाजकार्य करून खूप जाणांक मदत करता. अस्मिताच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आसा आमचे आयचे सोयरे सुविना बानावलेकर मांजरेकर आणि ताच्या बरोबर आमी भासाभास करतली आणि जाणून घेतले ताजो हो प्रवास कसो आसा तो. नमस्कार, तुका येवकार अस्मिता ह्या कार्यावळीन. थँक्यू. सुविना, सगळ्यांक पयलीं सांग की तुजो नारी हाऊस हो वेंचर कितें म्हणून. नारी द फॅशन हाऊस हे एक बायलांक लागून बुटीक अशें आसा. तातूंत सगळे वरायटीज आमी दवरिल्ले आसा, जशें की साडी, कुर्ताज, लेहंगाज, जशें कितें ना अशें कांय ना. तांकां कितें बॉटम्स, प्लॅन्ट्स, प्लाझो जावं दुपट्टा, शरारा, रेडीमेड ब्लाउजीस, सारी सगळेच मेळटा. कित्याक आनी अशें बुटीक हे वास्कोन कांयच नाशिल्लें, सो हे वास्कोन त्या बायलांक लागून स्टार्ट केल्लें आसा. ओके, पण तुजो हो वेंचर सुरू कसो जालो. एक्चुली हांव बिजनस लायनीसूनच आयिल्लें आसा. म्हळ्यार जे स्टडीज हांवें केला, एकेडमिक्स केल्ले आसा, मास्टर्स इन बिजनस MBA केल्ली आसा, त्या भायर स्पेशल कोर्सीस घेतिल्ले आसा बिजनसाचेच. सो ती म्हाका आवड जाली. सदांच पप्पाक अशें दिसतालें की हांव सायन्सान वचून कितें डॉक्टर नाल्यार इंजिनियर जावपाचें अशें. कित्याक पयलीं एक 15-20 वर्सां फाटीं अशे लोक म्हणटाले की सायन्स म्हणटकूच आमकां अशी उमेद जाताली, चल सायन्सीन गेला म्हणटकूच थंय भायर सरलो म्हणटकूच डॉक्टर नाल्यार इंजिनियर. पूण हे जाता आतां वेळ फुडें पावता तशें बदललेलें आसा तशें. सो म्हाका ते सायन्सान आवड नाशिल्ली एक म्हळ्यार. सो म्हाका कॉमर्सान वचून आर्ट्स घेवपाचें नाशिल्लेंच म्हाज्या मनान. कॉमर्स आशिल्लो तो तातूंत बिजनस मायंड अशें कितें तरी बिजनसान क्रिएटीव कितें तरी स्टार्ट करपाचें कशें. सो करता करता एक अशीच शिकून बिजनसानूच लायन गेल्ली आसा म्हाजी. जे पॉलिटेक्निकान एक कोर्स आशिल्लो आफ्टर 12th मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टिसीस, हे सगळे मॅनेजमेंट सब्जेक्ट्स आशिल्ले तातूंत. सो ते शिकता शिकता आनी तशें कॉलेजीनूय मागीर हांव फर्स्ट आयलें गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान. सो ते आनीक मोटिवेट जालें, चल आनीक शिकचें. पूण तें शिकप कशें जालें म्हाजें बिजनसानूच, बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन करता करता सारस्वत कॉलेजीन परत डिस्टिंक्शन आयलें, फर्स्ट आयलें कॉलेजीन. सो अशी उमेद जाली, मातसो मोटिवेटर कशें एक फुडें वचून 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 तशें MBA केलें हांवें. MBA करतना मातसो एक स्ट्रेसफूल टायम आशिल्लो लास्ट सेमिस्टर. खंय काम मेळटलें, कित्याक एज अ MBA पास आवट आमी सदांच म्हणटा की आमचो स्वताचो बिजनस आसूं. आतां हो बिजनस कसलो आनी कितें स्टार्ट करपाचें तें म्हाका फॅब इंडिया जॉबानसून मेळ्ळें. फॅब इंडिया ही कमर्शियल स्ट्रीट बेंगलोरान कंपनी ही आसा, ब्रँड आसा. सो तातूंत काम हें म्हाका थ्रू कॉलेज मेळ्ळें, कॅम्पस प्लेसमेंट. सो तो म्हाजो फर्स्ट जॉब. सो तातूंत म्हाका आतां तेन्ना कळून आयलें की हो जागो आसा तितून कपड्याचो फॅब इंडिया इज अ वेल नोन ब्रँड, सगळ्यांक खबर आसतलीच. सो कपड्यांचे आतां पारख नाशिल्ली म्हाका पयलीं. कपडे म्हळ्यार कशें, आतां एक साडी घेवपाची आशिल्ली म्हाका जाल्यार हांव सदांच म्हणटालें 5,000 म्हणटकूच ती बरी आसतली, 10,000 म्हणटकूच ती आनीक बरी आसतली. सो म्हाका ती पारख नाशिल्ली कपड्यांची, म्हळ्यार कशें कितें क्वॉलिटी कितें काय खबर. म्हणजे रेट सुबेज जाल्यार तुका बरें आसा. हय, अशें दिसतालें की ही साडी एक 5,000ची म्हणटून मातशी ती बरी आसा, क्वॉलिटी बरी आसा. पूण कितें आसा आतां फोटो बी खूब आसता मार्केटान, तशें तर कांयच उरोवंक ना. सो फॅब इंडियान म्हाका ते हें कळ्ळें की फॅब्रीक कशें, ताची क्वॉलिटी कितें, कपडे कसले, काता वर्क म्हटल्यार कितें, पिंटक म्हळ्यार कितें, हे सगळे वेगवेगळे टर्म्स आनी आमकां ट्रेनींग दिल्ली. सो तेन्ना बिजनस स्टार्ट करपाचें आशिल्लें मनानूच, पूण हो कसलो बिजनस तें म्हाका फॅब इंडियानसून हें जालें.
इन्स्पायर जाले करपाची हेतून. पण तुझे दोन्ही आई आणि बाबा एड्युकेशन फिल्डांतले म्हणजे बिझनस बॅकअप खंयच नाशिल्लो तुका, पण कितें रोल मॉडेल आशिल्लो कोण किंवा कितें इन्स्पिरेशन किंवा कितें टर्निंग पॉयंट आशिल्लो की बिझनसच करपाक जाय? हय, जशें हांवें म्हळें की कॉमर्स लायन हांवें अशी केल्ली कित्याक तांचे पेरंट्सांची सदांच ड्रीम आशिल्ली की म्हजी भयण आर्किटेक्ट, दुसरी मेडिसीन करता. सो हांवूय एक सायन्सान वचून हांवूय डॉक्टर नाल्यार कितें इंजिनियर जावपाचें तांकां एक हें आशिल्लें. पूण पप्पा सदांच म्हणटालो तुमी खंयच्या फिल्डान गेले तुमी शायन जावपाक जाय, की अशेंच न्ही की डॉक्टर शायन जाता, इंजिनियर शायन जाता. तूं तुजें फील्ड घे पूण थंय शायन जा, कसलेंय फील्ड आसूं तें. सो म्हाका पयलींच आवड आशिल्ली की कित्याक डॉक्टर्स म्हळ्यार ते एकूच तरेचें काम. हें हांगा कितें जाता तुका वेगवेगळे थिंक करपाक हें जाता. ओके चल प्लॅन आवट, बिझनस प्लॅन आवट कशें करपाचें, खंयचोसून स्टॉक हाडपाचो, कितें करपाचें, कशी क्वॉलिटी मेंटेन करपाची, सर्वे करपाचो, मार्केट सर्वे. हें म्हाका तुमचें उलोवपाची म्हाका खूब आवड आशिल्ली एक तर लोकांक कडेन, आनी हेंच म्हाका एक प्रोत्साहन कशें फुडें सरपाक, बिझनस स्टार्ट करपाक. ओके. फॅशन म्हणलें काय ना ट्रेंड्स बदलत आसता आणि कितें ना कितें लेटस्ट येता, पण अशा वेळाचेर तूं कशें अपडेटेड रावता सगळे हितून? एक्चुली हो खूब टफस्ट क्वेश्चन सांगपाक गेल्यार, आनी आमकां हे कोप अप करपाक दीस इज अ व्हेरी चॅलेंजींग टास्क. कित्याक ट्रेंड बदलत आसता. आतां कितें आयला तो उरना, एक 4 दिसान वेगळें कितें येता. आनी अशें जाता की बिझनस म्हळ्यार की आमी रेडी मायंड आसता आमचो की प्रॉफीट आनी लॉस, प्रॉफिटूच आसपाना लॉसूय आसूंक शकता बिझनसान. आनी पूण आमची तयारी आसा की नवो नवो जो ट्रेंड येता तो आमकां सोशल मिडियाचेर कळटा, नाजाल्यार टीव्हीचेर मॅगझिन्स कळटा, ताजेर भायर लोकांचे तेंची जेन्ना आमच्या हितून स्टोरान येता ते म्हणटा तुमचे कडेन असली डिजायन ना, तुमचे कडेन ते डिजायन ना, हो एक तातूंत हे टसल्स हँगींग आशिल्ले तो ना, क्रॉप टॉप ना, अशें वेगवेगळे सांगप. म्हणजे कस्टमरा कडल्यान सुद्दां अपडेट्स मेळटा, कस्टमरा कडसून सुद्दां अपडेट्स मेळटा. सो अकॉर्डिंगली आमकां ते हाडून स्टोर तशे चेंजीस हाडचे पडटात, ते भितर हाडून तशें. जेन्ना तुवें सुरवात केली तेन्ना तुका भरपूर प्रॉब्लम्स फेस केला आसतले तुवें, खूब चॅलेंजीस. सो हे सगळें कितें आशिल्लें? चॅलेंजीस बिझनस म्हळ्यार तुका चॅलेंजीस आसताच, हे चुकना. सो जे हडल्स आसता पूण ते आमी चॅलेंज म्हणून घेवप आसता. आतां कोविडाक तर खूब जाणांनी बिझनस आपलो ओपन केल्ले बंद जाल्ले आशिल्ले, खूब जाणांचे लॉसीस जाल्ले आसा. आनी जशेंच ओपन करपाकूय अशें धाडस येवपाक जाय की तुका फुडें सरून प्रॉफीट जातलो काय लॉस जातले, आनी हो लॉस जातले जाल्यार तूं कशें करून तूं प्रयत्न करतले ते रिकवर करपाक. ते म्हळ्यार तुमकां आतां बिझनस केले उपरांत तुका इतलें भंय पडटा की आरे बाबा कोण तरी एक ऑल ऑफ ए सडन तूं पडले सकयल जाल्यार तूं कशें जातलें, स्ट्रेसफूल लायफ आसता सारकें. सो ते कोप अप करपाक खूब चॅलेंज आसता आमकां एक जावपाक. आतां ऑनलायन बिझनसीस खूब आसता, चडशे लोक ऑनलायन ऑर्डर करपाक प्रिफर करतात, डिस्कावंट्स आसता, ऑफर्स आसता. मागीर अशा वेळाचेर तुका कितें हाजेर तुका इम्पॅक्ट पडटा किंवा एक तर बरोय आसूं शकता एक वायटूय आसूं शकता, सो कशें कितें आसता? ऑनलायन ड्रॉबॅक्सूय आसा आनी एक तेजे मेरिट्सूय आसता. आतां ड्रॉबॅक्स म्हळ्यार कितें जाता, लोक म्हणटा चल तातूंत कितले सवाय मेळटा, एक 300-400 रुपया म्हणटा, आनी स्टोराची रेट कितें जाता आनी ताजी रेट वेगळी जाता ऑब्वियसली. पूण ते जे फॅब्रीक विकता आनी आमच्या स्टोरान जे फॅब्रीक मेळटा ते जमीन आसमानचो फरक आसता. आतां आमी म्हणटा प्रियांका चोप्रान जी साडी न्हेसला आनी ती स्टोरान आसा नाजाल्यार ती ऑनलायन आसा, ते 2 तरेचे आसतात. ताजो फॅब्रीक कितें, ताजो वर्क कितें तें कळना. आनी दुसऱ्या हातून म्हणटले ते ऑनलायन वेबसायटीचेर ते म्हणटले सेव म्हणटले तूं प्रियांका चोप्रा ती साडी म्हणटली 500 रुपयान, 1000 रुपयान. पूण तशे फोटोपी आसता, पूण ते कितें जाता तुका कळपाकूय एज अ कॉमन मॅन तुका ते एज अ कस्टमर तुका ते सहज कळना कशें करपाची पारख. ते एक ड्रॉबॅक्स कशें. दुसरें म्हळ्यार मेरीट म्हळ्यार कितें जाता, म्हजी ओन हांवें वेबसायट केल्ली आसा तयार, www.nariOnlineShopping.com. हातून म्हाजे आतां फॉलोवर्स चड जाल्ले आसा. सो तातूंत कितें करता आतां लोक डायरेक्ट ऑनलायन वेबसायटीचेर वचून ब्रावज करता, ऑनलायन ऑर्डर दिता. ते इजी पडटा. सो तशें पळयत जाल्यार अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड्स म्हणा किंवा जे तुका अपडेटेड रावपाक जाय, तूं सगळे चेंजीसूय हाडटा आनी अपडेटूय रावता. तुज्या खातीर फॅशन म्हळ्यार कितें?
फॅशन म्हळ्यार जेन्ना आमी फॅशन टर्म यूज करता तेन्ना अशें म्हणटा की ते शॉर्ट ड्रेसीस वेस्टर्न वेअर अशें लोकांच्या मनान हें आसता एक म्हणटा की फॅशन तो रॅम्प वॉक आसतलो मिनी स्कर्ट घालून जाल्यार आनी कितें घालून तो असो पूण म्हाज्या आसून फॅशन म्हळ्यार कितें एक बायल मनीस नारी ही साडयेनूय सुंदर दिसूंक शकता ती एसेसरीज बरी घालूनय सुंदर दिसता णववारी घालूनय आनीक बरी दिसूंक शकता सो तितले सुंदर दिसता बायल न्हेसून म्हाज्या अर्थान हीच फॅशन कित्याक आमचो कल्चर आसा तो दाखोवन दिवपाक जाय आतां पयलीं कितें जाल्लें आमचे करता करता वेस्टर्न हेका चड गेल्ले आशिल्ले लोक पूण आतां असो टायम आसा की परत परत आयिल्ले आसा साडी णववारी ही तुका जायते लोक दिसता न्हेसून तुज्या सोडांतल्यान तूं खुबश्यो एक्टिविटीजूय करता सो त्यो एक्टिविटीज कसल्यो आसता एक्टिविटीज म्हाजो हांव हो स्टोर अशें न्ही की फक्त कस्टमर आयले गिरायक घातले गेले असो न्ही हो स्टोर असो आसा की हेज्या भायर जायत्यो एक्टिविटीज जाल्ल्यो आसा आनी जावपाच्यो बीन आसा फुडें जसो की म्हाजो प्रोग्राम एन्युअल प्रोग्राम करता हांव नारी उत्सव म्हणून हो बायलांक लागून स्पेशल ऑल गोवा सो गोंयची सगळेच वेगवेगळी सिटींतली जशी की मडगांव फोंडा उसगांव सांखळे सगळे कडली बायलां येता वास्कोन तांकां मंच दिल्ले आसा रेडी परफॉर्म करपाक शोकेस करपाक टॅलंट आनी ते णववारीत थीम दवरिल्लो आसा एवरी पण अशें कित्याक आशिल्लें की तुका णववारी थीम जाय आशिल्लो कित्याक आमचो हो कल्चर कित्याक अशें दिसता आतां म्हाका दिसूं आयलें की लोक कितें आसा आमचो हे हिंदुत्व धर्म सोडून पाश्चात्य हितून वता वेस्टर्न हातून ट्रान्सफर जाल्ले आसा लोक म्हणटात चल कित्याक कोणाक टायम आसा ती साडी घालपाक आसूंक म्हणटा चल जिन्स चडयली गेली भायर स्कर्ट घालीत गेली भायर पूण साडीन इतली सुंदर दिसता बायल मनीस खरें म्हळ्यार की तो आमचे जे आतां आमी पळयल्यार भायले फॉरेनर्स ती आमचो कल्चर फॉलो करता हां ती म्हणटा की इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू जे आमचे साडी न्हेसून कितली सुंदरता तांकां लिटरली पळयलें जाल्यार म्हणटाले आमचे लोक कितें आनी ते लोक कितें हां आमी कित्याक करूंक शकना हो उत्सव हेकाच लागून केला की तो अवेरनस करपाक की आमी आमचो कल्चर फुडें व्हरपाक जाय आनी आमी दाखयलें जाल्यार आमची नेक्स्ट पिढी पळयतली आनी पण अशें की तुका इन्स्पायर केल्लें कोणें तुका हो उत्सव करपा खातीर इन्स्पायर कशें जालें तूं मदींच ना हांव म्हजे बुटीक आसा हे एथनीक स्टोर सो णववारी घालून म्हळ्यार म्हजे जे हांव पिक्स अपलोड करताले फेसबुकार म्हाजे फॉलोवर्स खूब आसा फेसबुकाचेर जे णववारी घालून चडशे म्हजे पिक्स सो सुंदर दिसता वाव म्हणटाली ही णववारी सुंदर दिसता ती णववारी दिसता सुंदर ती तुकाच बरी दिसता म्हाका बरी दिसपाना अशें जायते म्हणटाले सो हांव म्हणटालें कित्याक बरें दिसपाना तूं घालून पळय ही णववारी अशी आसता की तूं घालून पळय ताजे बरोबर ज्वेलरीज घातली आनी तुजी स्मायल आसा जाल्यार ती सगळ्यान सुंदर दिसतली आनी हो उत्सव ताकाच लागून की तुमी पळयात तुमी कितली सुंदर आसा माचयेर येवन जेन्ना तुमी परफॉर्म करतली तुमी स्वताच तुमी पळयात की तुमी कितली सुंदर दिसता ग्रेट म्हणजे तुजो विचारूय अशें आशिल्ले की तुका फक्त कस्टमर नाका आशिल्ले तुका एक तो कनेक्टिविटी जाय आशिल्ली सगळे स्टोर असो आसा की एज अ शॉप म्हणूं शकना हो हांव इव्हेंट करता जावं आनी बायलांक लागून जायते म्हणजे एक्टिविटीज चल्ला ओके कितें करता आनीक तूं बायलां खातीर अशें बायलां खातीर जे आतां आमची आमी म्हणटा सदांच की आमी सदांच अशें करप अशें केन्ना करप ना दिवपाक जाय जेन्ना कितें मेळटा आमकां अर्निंग्स न्ही दुसऱ्या बायलेक हेल्प करपाक जाय आतां जेन्ना दुसरी बायल फुडें केन्ना सरतली जेन्ना ताका शिक्षण बरें मेळटलें जेन्ना हो आमचो स्टोर असो आसा की तातूंतले सर्टन पर्संटेज नेट प्रॉफीट आसा वो हांव म्हणटा कितलो पर्संटेज आसा ते डिसायड करपाचें आसा सो तातूंतलो सर्टन पर्संटेज हांव जे गरीब मनशांक चलयेक स्पेशली दिवपाक प्रयत्न करतलें सो तांकां फुडें शिकपाची तांकां उमेद जातली फुडें येवन कितें तरी करपाक आवड जातली खरेंच खूब सुंदर विचार आसा तुजे पण हे सगळें करता आसतना तुज्या खातीर तुजो स्ट्रॉंगस्ट सपोर्ट कोण आसा आमी सदांच म्हणटा की दादल्याचो जेन्ना सक्सेस आसता तेन्ना बायल मनीस फाटी आसता तशेंच वायसन वर्सा बायलूय जेन्ना सक्सेसफूल जाता तेन्ना सदांच दादल्याचो हात फाटल्यान आसता पयलीं आमचो स्टार्ट जाता तेन्ना आमचो बापूय बरोबर आसता लग्ना पयलीं सदांच फुडें काडपाक कितें जालें की बाय तूं फुडें सर कर जेन्ना आतां हालींच कोविडाक लागून पप्पा एक्सपायर्ड जाल्ल्यान लग्न जावन आसा सपोर्ट तो म्हळ्यार म्हाज्या घोवा कडसून इतलो बरो की तुका केन्नाच ताणें ना म्हणूंक ना आज मेरेन कर
प्रोत्साहन दिल्लें आसा, मोटिवेट केल्लें आसा. तुका म्हाका कितें दिसपाचें आसा करपाचें, ओके तूं कर, कित्याक करूंक शकना, हीच उतरां ताका म्हाका फुडें सरपाक खूब हेल्प जाली. आम्ही सदांच म्हणतात की हेणें सांगलां तशें सुविनान की खंयच्याय दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता, तशीच एक बायल जेन्ना यशस्वी जाता तेन्ना डेफिनेटली एक दादलोच आसता, स्पेशली जो बापूय किंवा घरकार आसता. आनी हेच तुज्या बाबतीन जालां. आनी तूं हे सगळें करता, तुका तुजे वेंचरूय सांबाळचें आसता, घरूय सांबाळचें आसता. सो हो बॅलन्स कसो करता, म्हणजे घर सांबाळप आनी तुजो वेंचर कशें कितें? हो एक बरो प्रश्न आसा आनी खूब जाणां अशीच विचारता म्हाका. केन्ना स्टोरान आयलें म्हणटकूच सुविना तूं कशें सांबाळटा आसतलें घर आनी बिजनस. हेकाच म्हणटा नारी शक्ती, नारी पावर. म्हणून बायल मनीस अशी आसता की ताका 4 दिवंक नाल्यार आनी 100 कामां दिवं ती करतली. आतां ती मॅनेज कशी करतली तीच ताची शक्ती. तीच दुर्गा म्हणटा आमचे कडेन येता पळय ती आमी. सो तीच शक्ती तुका हेल्प करता हे सगळें हे करपा खातीर. आनी हो एज अ घरूय सांबाळपाक जाय, त्या भायर भुरग्याची स्टडीजूय घेवपाक जाय. केन्ना केन्ना अशें जाल्लें आसा टायम की हांवें भुरग्याक म्हाज्या स्टोरान घेवन ताजी थंय स्टडीज घेतिल्ली आसा. ओके, हरशीं म्हणून आमकां बायलांक सांगपाची गरज ना कशें मॅनेज करपाक, खंयच्या हितून कशें ना कशें मॅनेज करप जातातूच. आनी तूं म्हणटा तुज्या घरकाराचो इतलो स्ट्रॉंगस्ट सपोर्ट तुका आशिल्ल्या कारणान लायक तुका चडूच बरें. सुविना एक बिझनेस एंटरप्रिन्युअर म्हणून सगळीं जाणां वळखतात तुका. तुजो त्या रोलान एक सगळ्यांचेच एक हें जालां की बिझनेस एंटरप्रिन्युअर सुविना. पण सुविना एक पर्सनल लेवलचेर कशें, ताजी हॉबीज कितें, ताका कितें आवडटा? म्हाका सदांच आवडटा उलोवपाक आनी जशें की वळख वाडोवपाक आवडटा. आनी हे बिजनसान एक्चुली इज द मस्ट अशें म्हाका दिसता की जेन्ना गोड उलयले उपरांत मनीस असं ताका दिसता की अरे बाबा चल आपल्या कडेन इतले बरें उलयता, ताका ते स्टोराक फील जाता की स्टोरान त्या वचून कितें ना कितें घेवचें कशें. पण तुजे पोटेन्शियल बायर्स जे आसता तांच्या पर्यंत तूं कशें पावता? म्हाजे चड आसा पळय ती सोशल मिडिया एड आसा. हय, पूण सोशल मिडिया एड आसली खरी, पूण कितें जाता जेन्ना हांव दाखयता एक प्रॉडक्ट डिस्प्ले करून, तो प्रॉडक्ट जेन्ना तूं घेवपाक येता तुका तो आवडपाक जाय. तुका जेन्ना तो आवडटा तूं 4 मनशांक आनीक सांगतली की अरे वाव नारी द फॅशन हावजान सुंदर आसा आनी बरी क्वॉलिटीन आसा. वेन यू आर सॅटिस्फायड विथ द क्वॉलिटी एंड विथ द प्रायस देन यू वील टेल वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी म्हणटा ताका. ते आनीक 4 लोक ही पोटेन्शियल कशी वाडटा म्हजे हातून. ओके, तूं जर आज बिझनेस एंटरप्रिन्युअर नाशिल्लें जाल्यार आज कोण आसता आशिल्लें? आज हांव एक ड्रीमलेस लेडी म्हणूंक शकता, ड्रीमलेस नारी. जी ड्रीम आशिल्ली पूण म्हाका ती करपाक पावूंक ना. आमी अशेंच म्हणटा इट्स ऑलवेज म्हणजे सदांच तुवें लेट जालो सुद्दां पूण करपाक जाय स्टार्ट. तुजी ड्रीम आशिल्ले गूड टू बी लेट देन नेवर सारकें. सो म्हाका ड्रीम ही म्हाजी सदांच ड्रीम आशिल्ली की बुटीक स्टार्ट करपाचें. पूण खंय करपाचें, कितें करपाचें, कशें करपाचें हें पयलीं खबर नाशिल्लें. पूण जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना आतां म्हाका सदांच अशें बरें दिसता की आय एम व्हेरी प्रावड दॅट आय एम अ व्हेरी पावरफूल नारी. आनी ह्या नारीक पळोवन आनी जायती लोक इन्स्पायर जातली म्हाका पळोवन. तूं वेगवेगळे एक्टिविटीज करता म्हणजे तुजे बिझनेसेस थ्रू किंवा भायर सोशल हे, पण तुका अशें केन्ना असो एक मेमोरेबल तुजो मुवमेंट आसा जेन्ना तुका दिसला की येस आज हांवें अचीव केला, आय एम प्रावड ऑफ माय सेल्फ? पयलीं जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लो बिझनस नारी द फॅशन हावस, ताज्या पयलीं जेन्ना म्हाका लोक वळखनाशिल्ले, एक तर बाणावलीकर सराची चली नाजाल्यार डॉक्टराची बायल म्हणून अशें वळखताले. जेन्ना हांवें नारी द फॅशन हावस स्टार्ट केलो लोक म्हाका अशें मेळत भायर खंय पणजे सिटीन नाल्यार मारगांव सिटीन अरे ती पळय नारी, आनी मॅसेजीस येवप नाजाल्यार कॉल अरे तुमकां हांवें पळयलें तुमी म्हाका हात करूंक ना. कितें जायते लोक अशें जाता की ते म्हाका वळखता पूण हांव तांकां वळखना. सो अशें प्रावड फिलींग जाता की अरे वा म्हाका खंय तरी आतां लोक वळखता की दॅट इज अ व्हेरी प्रावड मुवमेंट. खुबश्यो बायलो अश्यो आसतल्यो तांकां बिझनसान वचपाक जाय पण खंय तरी तांकां कळना खंयच्यान स्टार्ट करपाक जाय, हाव टू गो अबाउट, म्हणजे त्या लेवलाचेर खंय पावप, कशें पावप किंवा खंयचो वेंचर सुरवात करपाक कितें कसली गरज आसा हे खंय तरी लोकांक म्हणजे खुबश्यो बायलो आसा तांकां खबर आसना. सो तुवें ऑब्वियसली तुवें MBA केला, खंय तरी तूं प्रॉपर एड्युकेशन वायजूच तूं हांगा पावला. सो तांच्या खातीर तूं कितें सांगतलें, कशें तांकां गायड करतलें? म्हजो एक एडवायस दिवंक सोदतां बायलांक ज्यो कोण स्टार्ट करपाक सोदता न्यू वेंचर. पयलीं जेन्ना स्टार्ट करपाक जाय सदांच एक ल्हान प्रमाणेन स्टार्ट करपाक जाय. कित्याक केन्ना लॉस जावंक शकता जाल्यार तो तूं बेर करूंक शकता लॉसीस.
व्हडल्या प्रमाणान स्टार्ट केला जाल्यार तुका तितले कॅपेसिटी आसपाक जाय. तूं अरे बाबा इतलो आपणाक लॉस जालो, कित्याक सदांच बिझनस म्हळ्यार म्हणटकूच सदांच प्रॉफीट जातलो अशें आसना. कित्याक जायते बिझनस ओपन जावन बंद जाल्ले आसा. आनी हांवेंच म्हजोच तुमकां एक एग्जांपल दिता. हांवेंच नारी द फॅशन हावस जेन्ना स्टार्ट केलो तो ल्हान शॉपाचेर केलो, फर्स्ट फ्लोराचेर. म्हजो बजट आशिल्लो कमी खूब. आनी एक तर तुका फायनान्शियल पावर तितलो जाय. आनी म्हाका अशी संवय ना की पयशे हांगा कोणा कडसून मागून घेवप, ही म्हाका आवड नाशिल्ली. एक तर तूं लोन घे, पूण तो लोन जेन्ना तूं घेता तो रिपे करपाक तुजे कडेन ताकद आसपाक जाय. सारकें. सो हांवें असो स्टार्ट केलो बिझनस की तो फर्स्ट फ्लोरार ताचें रेंटूय कमी आशिल्लें आनी स्टॉकूय ल्हान शॉप आशिल्ल्या कारणान ताका स्टॉक म्हाका चड हाडून दवरपाचो पडूंक ना. थोडोच जी नवी बायलां कोण स्टार्ट करपाक सोदता नवो बिझनस, तांकां हांव एक एडवायस दिवंक सोदता की जेन्ना तूं स्टार्ट करतात ल्हान प्रमाणान स्टार्ट करात. व्हडलो स्टार्ट करतकूच कितें जाता, एक तर बिझनस जेन्ना स्टार्ट करता चान्सीस अशे आसता की तो प्रॉफिटूच जातले अशें ना, लॉसूय जावंक शकता. तुमची कॅपेसिटी आसपाक जाय की तो लॉसीस जालो जाल्यार तुमी कशी बेर करतली. सो तुमी स्टार्ट करतना ल्हान प्रमाणान करा. जसोच की हांवें नारी द फॅशन हावस जेन्ना स्टार्ट केलो, हांवें केन्ना चिंतूंक ना की हांव ग्रावंड फ्लोरार पयलीं व्हडल्या हातून स्टार्ट करतलें. आता फुडारा खातीर तुजे कितें ड्रीम आसा तुजे वेंचरा बद्दल? आता तुवें ऑलरेडी 2 स्टोर तुजे चालू केल्या, पण आता फुडाराक कितें? जशें की एक जालें म्हणटकूच दुसरें आसताच. सो दुसरो म्हजो आसा ड्रीम म्हळ्यार एक नारी ही चेन तयार करपाची, जी गोवान नारी म्हळ्यार आतां लोक म्हाका खूब जाण आपोवपाक लागला, अरे तूं म्हापसाय ओपन कर, तूं फोंडाची येता थंय फोंडाय ओपन कर. अशें जाल्लें की लोक बाकीचे सिटीजान वास्को येता शॉपिंगेक, ते म्हणटा तुमकां लांब जाता, प्लीज एक ओपन कर. आतां नेक्स्ट स्टेप म्हजो आसतलो की एक मारगांव नाजाल्यार पेंजीम हो आउटलेट करपाक सोदता जाता तितले बेगीन. आनी ही म्हाका एक चेन करपाक जाय. नारी द फॅशन हावस एक 4 स्टोर गोंयान आसपाक जाय, ही म्हजो एक ड्रीम आसा. व्हेरी नायस. आणि फुडल्या 5 वर्सांक सुविना स्वताक खंय पळयता? फुडल्या 5 वर्सांक एक जसो की जो फॅब इंडिया रेडी आसा, मे बी ताका टायम लागूंक शकता, पूण अशें म्हणटा की व्हडले विचार सदांच दवरपाक जाय. हांव म्हणटा की नॅशनल लेवलाक नारी द फॅशन हावस आसतलो. वाव, नायस. आमी पळोवपाक सोदता की नॅशनल हावसाक बेगीनचे बेगीन पावचे कशें. थँक्यू सो मच. आज तुवें समाजान तुजी एक स्वताची एक वळख केल्या पळय, ताची फूल श्रेय तूं कोणाक दिता? बायल मनीस सदांच एक घोवाक ताका हें आसता, घोवाक लागून बायल फुडें सरता. आनी घोव जेन्ना तुजो बरो आसता ऑब्वियसली बायल प्रोग्रेस करपाक शकता. फूल क्रेडीट हांव आतां म्हज्या घोवाक दिवंक सोदता. तुजे कडेन खूब कितें शिकपा सारकें आसा आनी खुबश्यो ज्यो बायलां आतां ही कार्यावळ पळयता ती खरेंच इन्स्पायर्ड जातली तुजे कडल्यान. तुजो हो फूल प्रवास तुवें कशें सुरवात केली आनी आज तूं कशें एका स्थानाचेर पावला. म्हाका दिसता तुजी स्टोरी खूब इन्स्पायरींग आसा आनी हें इन्स्पिरेशन खुबशीं बायलां घेतली सुद्दां. पण तांच्या खातीर तुका एक मेसेज दिवपाक जाय जाल्यार तूं कितें दितलें? बायलांक लागून हांव अशें सांगपाक सोदतां की आमकां एकूच लायफ आसा. ह्या लायफान तुका कितें करपाचें आसा तें ह्याच टायमार करप. आनी द एज डजंट मॅटर. तुमी यंग आसूं ना जाल्यार अशी जाणटी आसूंक सुद्दां शकता, पूण तुमी कराच. कित्याक फुडलें लायफ आमकां खबर ना खंय कितें आमकां मेळटलें तें. सो ह्या लायफानूच तुमी करपाचे प्रयत्न कराच. सुविनान आमच्या खातीर एक खूब सुंदर मेसेज दिल्लो आसा की आमकां एकूच जन्म आसता आनी तुमकां कितें करपाक जाय, समाजाक किंवा जगाक कितें करून दाखोवपाक जाय जाल्यार ह्याच जन्मान करून दाखयात. आनी स्वता खातीरूय तर तुमकां कितें मेळोवपाक जाय जाल्यार ह्याच जन्मान मेळयात. हो सगळो सुंदर संदेश घेवन आजची कार्यावळ आमी हांगा सोंपयता. सुविना, तूं इतलो वेळ काडलो आनी आमचे कार्यक्रमाची शोभा वाडयली, ताका लागून खरेंच तुका मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी तुज्या फुडच्या वाटचाली खातीर तुका आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. एक सदांच म्हजी ड्रीम आशिल्ली की 2 ड्रीम आशिल्ली. एक तर आतां म्हजी बिझनस रिलेटेड आशिल्ली, दुसरी म्हळ्यार म्हाका एक टीव्हीर सुंदर दिसताली बायल, ती तुमीच दिसताली. आनी केन्ना तुमचे बरोबर मेळून उलोवपाक म्हाका ही आज जे हांव जाली म्हजी ड्रीम सक्सेसफूल. सो म्हाका धन्यवाद म्हणूंक सोदता की गोमंतक टीव्हीन म्हाका आपोवन हांगासर म्हजी इंटरव्यू घेवन. थँक्यू सो मच. अस्मितायच्या ह्याच्या भागान आमच्या बरोबर आशिल्ले नारी फॅशन हावसचे प्रोप्रायटर सुविना बनावलीकर मांजरेकर आनी ताचे कडल्यान आमी ताची इन्स्पायरींग स्टोरी आयकून घेतली. अश्योच खुबश्यो इन्स्पायरींग स्टोरीज आमी तुमच्या मुखार हाडटले. तोपर्यंत पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.